काळीज तुझें आयदों कुरपेचें वारो तुझी कुरपा रित्या काळजांत म्हज्या खोर काळीज म्हजें खोर काळीज म्हजें खोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो ल्हानवी कायेचें. लुकाचें शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हटलें, जर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान द्वेस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. आनी जी कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलोच खर्च करूंक आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसोन अदमास करचो ना जायत. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत त्या शार्ती पावूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पोलेतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण एक राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलेंच बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलीं कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. देवाचें उतर हें.